आयज आमी प्रेसा कडेन येयल्ले आसा की एक तुमकां सगळे जेणे करून सगळे लोकांक कळचें की बोमा हो गांव आसा तशेंच कुंकळे गांव आसा हे सगळे आयज पोल्युशनान सामके काबार जाल्ले आसा। आनी तेजेच भितर आमी जेन्ना गांवांत भोंवताले तेन्ना आमी कळोन येयलें की ज्यो वयर इतक्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ताका लागून आयज खंय तरी पिकावळ खंय तरी नश्ट जाल्ली आसा। आमचे कुंकळे गांव आशिल्लो हो सामको अणसाक लागून फेमस आयलो, पूण आयज जी काल आमी भोंवता आमी आयकलें की जे तेंच्यांनी पिकअपी बरोबर अणसां येताल्यो त्यो आयज खंय तरी एक पाटलो भर सुद्दां येना। पूण आतां थंय एक नवो प्लांट येवपाचो आसा, ताका लागून आमी जशें आमी प्रत्येक माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यां कडेन अपील करता आमी तुमकां मेळोन सगळे जाण काम करुया। तशेंच आमचे भुरगे आनी सरपंचाक मेळ्ळे आनी सगळे मेळोन आमी थरावे आमदार जो गोविंद बाब आशिल्लो तेजे कडेन गेले आनी ताका तो जो बायोमेडिकल प्लांट येवपाचो आसा ताका लागून मातशें तुमी येवन थंय लोकांक एक्सप्लेन करचें अशी मागणी केली तेजे कडेन। आनी तेणें 21 तारखेक येता म्हणून सांगलां सकाळीं 10 वरांचेर, जेणे करून सगळे लोकांक तें कळटलें। आनी सरपंच आसतले, बाकीचे आमचे भुरगे आसतले, तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक अपील करता की जे लोक आसा तेंच्यांनी हे हितून पार्टिसिपेट जावचें, जेणे करून तांकां कळचें कितें कसलो प्लांट आनी कितें तो इफेक्ट करपाचो आसा आनी क्वेश्चन आपले रेडी करून दवरचे। आनी ताका लागून हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता की सगळ्यां कडेन हें पावया आनी आमी थंय आसतले, आमची प्रेस आसतले थोडे, तुमी येवचे प्रेसान, जेणे करून हो सगळें गोंयभर कळचें। आनी हो एक न्यू जो आमी एक इनिशिएटीव घेतला की सगळे लोकांक घेवन फुडें व्हरचें, हें खंय तरी गोंया पर्यंत पावचें। देव बरें।